पहिले म्हणजे डायबिटीस म्हणजे की हातून सुरू करूया. डायबिटीस म्हणजे एक प्रकारचो रोग जेणे करून आंगान आमी जी खातात साखर ती पचोवपाची शक्ती कमी जाता. मग ते पचोवपाक लागून आमचो जो पॅनक्रियास आसता जाका स्वादुपिंडू म्हणटात ते एक इन्सुलीन हॉर्मोन म्हणून तयार करता. ते मागीर आमचे बॉडीचे सेल्सान वचून युटिलायज करता जे आमी साखर खातात ग्लुकोज खातात. आनीक तेतून टायप्स आसात डायबिटीसान. 4 टायप्स आमी डिफरन्शिएट केल्ले आसात. टायप 1, टायप 2, जेस्टेशनल डायबिटीस म्हणून आसा आनी अदर डायबिटीस म्हणून आसता. ते अदर डायबिटीस लिटल बीट रेअर आसात. बरोबर, ते आमी टायप 1 सुद्धा खूप रेअर आसा. टायप 1 ही इम्युनिटी रिलेटेड आसता आनी लेस दॅन 10% डायबिटीक पेशंटाक ती जाल्ली आसता. तेतून फक्त आनी फक्त इन्सुलिनच दिवचे पडटा, गुळयो लागनात. बरोबर. आनी टायप 1 डायबिटीस ही चड करून भुरग्यांनच सापडून येता. म्हणजे लहान भुरग्यांमध्ये दिसून येता. टायप 2 डायबिटीस दॅट इज मोर दॅन 90%, अराउंड 90% पॉप्युलेशन जेंका शुगर आसता दॅट इज टायप 2 डायबिटीस. हेतून कितें जाता की बॉडीचे जे इन्सुलीन आसता जे तयार जाता, जे बॉडीचे सेल्सान सिग्नल दिता की बाबा तूं साखर युटिलायज कर, तेजो रेजिस्टन्स वाडटा. बॉडीचे सेल्स हळू हळू रेजिस्टंट जाता, ते इन्सुलीन काम करपाक लागना. जितले तयार जाता आंगान ते आंगाक पावना. मागीर ती साखर जी आमच्या ब्लडान आसता ती वाडपाक लागता आनी तेजो मागीर दुश्परिणाम जावपाक लागता. बरोबर. मागीर ते आमी इन्सुलीन सेन्सिटायज करचे पडटा. सेल्स जे बॉडीचे आसतात तांकां सेन्सिटायज करून ते इन्सुलीन जे तयार जातात ते युटिलायज जावं न्ही म्हणून. मग तेका आमी गुळयो सुरू करतात. स्टार्टींग स्टेजीन गुळयो सुरू करतात. गुळयो सुरू करून मागीर जर गुळयांनी कंट्रोल जालना जाल्यार मागीर फुडें आमकां इंजेक्टेबल्स इन्सुलीन सुरू करची पडटा. जेणे करून भायरून आमी इन्सुलीन तांकां दिता आनी तेंची साखर आमी कंट्रोलान दवरतात. आणखीन एक आसता ती जेस्टेशनल डायबिटीस. ते प्रेग्नन्सी भितर जाता, गुरवार आसतना जाता ती. आनी प्रेग्नन्सी भितर जाल्यार सुद्दां 60% फिमेल्स हू हॅज गेस्टेशनल डायबिटीस फुडें वचून तांकां नॉर्मल डायबिटीस जावपाचे चान्स आसता. म्हणजे 10 मदली 6 बायलांक फुडें वचून डायबिटीस लायफ लाँग आसूं शकता, जावपाक शकता.